देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तान. म्हजें नांव जसविता प्रिन्सी क्वॉड्रस एंजलोर फिरगजेची. पूण जल्म जाल्ली हांव उडपी दिएसएसच्या व्हडल्या शिरवा फिरगजेंत. आनी म्हज्या UKG म्हणसर हांव थंयच्या डॉन बॉस्को इस्कॉलान शिकली. म्हजी मम्मी म्हजी UKGची टिचर आसली. सो म्हजी मम्मी एक टिचर आतां कोडयाळांत सेंट लॉरेन्स इस्कॉलान शिकयता. म्हजो पप्पा दुबयंत काम करता. म्हजो धाकटो भाव तो हॉटेल मॅनेजमेंट आतां परवांत हांव ताची कॉलेज सुरू जाता सरोश इन्स्टिट्यूटांत. आनी मुखार सांगचें तर म्हजें 1st to 10th स्टँडर्डाचें शिकप हांव सेंट मेरीज इस्कॉलान शिकली, फळणीर जावन आसा. PUCचें शिकप सेंट आग्नेस कॉलेजीन शिकली आनी डिग्रीक सेंट एलॉयशियस कॉलेज सायकॉलॉजी, जर्नलिजम आनी इंग्लीश मेजर शिकल्या. YCSंत हांव 16 इयर्स जाताना हांव जॉयन जाल्ली. म्हज्या इगर्जेंत म्हजे फ्रेंड्स जॉयन जाल्ली म्हणून हांव जॉयन जाली. अशें न्हय की म्हाका इंट्रस्ट आसलें म्हणून. पूण जॉयन जाल्या उपरांत आय रियली लायक द मुवमेंट. आय लव्ड इट एक्चुली. आय वॉज इन्स्पायर्ड बाय यंग पीपल लायक मी. आनी ताचे उपरांत आय ग्रू इन द मुवमेंट. DSSE मट्टार जावन दी, रिजनाच्या मट्टार जावन दी, नॅशनल लेवलार 2016 to 2019 हांव नॅशनल प्रेसिडेंट जावन आसली YCSची. ताचे उपरांत 2019 आय वॉज सिलेक्टेड इन टू द इंटरनॅशनल यूथ एडवायझरी बॉडी एज अ मेंबर ऑफ दॅट बॉडी. आमी 20 जाणां आसात सगळ्या वर्ल्डांतावन, 20 कंट्रीजांतावन आमी 20 युवा जाणां आसात ह्या बॉडीचे मेंबर्स. सो 2018 सिनड ऑन युवा जाणां वयर सिनड सभा आसली आनी त्या सिनडाचे फळ जावन ही यूथ एडवायझरी बॉडी पोप फ्रांसिसाच्या अंडर येता ही यूथ एडवायझरी बॉडी. सो ताचे उपरांत हांवें सांगिल्लें बरी हांव ह्या इंटरनॅशनल यूथ एडवायझरी बॉडीचे मेंबर जावन थोड्या म्हयन्या पयलीं आमकां पद्रापान आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपार मॅसेज घाले की तुमकां सिनड 2021 ओपनिंग सेरेमनी आसा, तुमकां इंट्रस्ट आसा गे म्हणून एटेंड जावंक. सो आमी सर्वांनी वय म्हणलें इंट्रस्ट आसा म्हणलें, बीग येस, अ बीग थम्स अप दिलें. एंड देन आमची टिकेट आनी बूक करचे जावन दी, दुसरें पुरा विजाचें आनी पुरा काम आनी पुरा सुरू जालें. ते वेच्या पयलें म्हजी एक्चुली टिकेट कॅन्सल जाल्ली. वेच्या 2 दिसां पयलें म्हाका परतून कॉल आयलो. टिकेट कित्याक कॅन्सल जाली म्हळ्यार आमकां क्वॉरंटिनाक रावंक सांगिल्लें थंय वचून. आनी म्हज्यान ते 7 दीस जावन जातालें म्हणून म्हाका शुअर नातिल्लें. कित्याक म्हळ्यार क्वॉरंटीन जायचें जाल्यार आमींत एकोमोडेशन पळयचें आसलें, आमी आमचोच खर्च पळयचो आसलो. सो ते पुरो कश्ट पळयतना मागीर हांवें चिंतलें मे बी देवाची मांडवळ दुसरीत आसूं पुरो. देखून हांवें लास्ट मुमेंटाक ना जायना म्हणलें. आनी म्हज्या सांगात आनेकलो युवा जण येवचार आसलो दिल्लींतल्यान, पर्सिवल होल्ट, तो फॉर्मर नॅशनल ICY मासो प्रेसिडेंट. पूण आमी 2 जाणांनी ना म्हणलें. मागीर वेच्या 2 दिसां पयलें म्हाका कॉल आयलो. हांव इस्कॉलान प्रेसिडेंसी इस्कॉलान काम करते आसा हांव प्रेझेंटली एज कावन्सिलर. सो थंय म्हाका कॉल आयलो दनपारां इंटरनॅशनल यूथ ऑफिसांतल्यान आनी तांणी विचारलें तूं येताय की टिकेट बूक करचें गे म्हणून. हांवें सांगलें पॉसिबल आसा गे आतां म्हणून. सो ती सांगी लागली म्हण आमी लेटर आनी पुरा कलेक्ट करून दिता, तूं तरी ट्राय कर म्हणून. सो म्हाका रोमाक पावयचें जालें ह्या पुटी सुमार जाणांचो हात आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल इटालियन गव्हर्मेंट आसो, तांणी म्हाका थंय लेटर धाडून दिलें की म्हाका 10 दिसां पयलें वचचें, क्वॉरंटीन जायचें म्हणून. आनी ताचे उपरांत आमचोच इंडियन नन्सिएचर ऑफिसांत हांव लेटर मेळ्ळें. ताच्या उपरांत आमच्या बिस्पाचें लेटर मेळ्ळें, म्हज्या पेरंट्सांचें लेटर आहलें, म्हजें खुद्दाचें लेटर आहलें. इतलें पुरा लेटर हांव ओट्टूक करन गेली हांव कशें म्हणी. एका दिसा पयलें गेली, अर्द्या दिसान म्हाका विजा मेळ्ळी आनी कांय एक्सपेक्टेशन्स नासतना आतां जालें म्हणून गेली. बट आय डीड नॉट नो आय वूड गो टू रोम दीस टायम. पूण गेल्या उपरांत इट वॉज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स. 10 दीस क्वॉरंटीन आसलें. And it was like a time for me to reflect on how I can participate in the meetings, in the coming meetings. हांव रावतली इंडियन फॅमिली उठो फ्रॉम केरळा. दे वर अमेझींग. तांणी म्हाका तांच्यात दुवे बरी पळयले ते 10 दीस. आनी गेल्या उपरांत it was a nice time with them. I had a wonderful time with them. फर्स्ट टायम मेळटना हांवें सांगिल्लें बरी 2018 सिनड ऑन यूथ चल्लें आनी ताचे उपरांत पोस्ट सिनड आहलें 2019 एप्रिलांत. आनी आमी 3 जाणां आसल्या इंडियातावन, नॉर्थ इस्टातावन बिकेर मेयो म्हणलो, दिल्लीतावन पर्सिवल होल्ट आनी कोडयाळची हांव.
आमी त्या गाणा गेल्ल्या लास्ट डे पोस्ट सिनेडाचे मिटींग जाल्ले उपरांत 4th की 5th डे आमकां पोप्स पॅलेस म्हणल्यार बसिलिकाच्या सेंट पिटर्स बसिलिकाच्या फाटल्यान एका रुमाक व्हेले ताणें. आमी 300 जाणां आसल्या 300 ऑफ अस. आमकां गुर्तू नासलें की पाप साहेब आमकां सर्वां ओट्टूक सगळ्यां ओट्टूक पर्सनली येवन मेळटलो की म्हणून. आमकां खाली गुर्तालें की तो येवन आमकां एड्रेस करतलो म्हणून. But when he came, there was a big door and little man walking through that door. It was nice to see that. And ताणी एंट्री मारतना सुमार जाणांनी रडूंक सुरू केलें, including me. I was very happy. कित्याक म्हळ्यार हांव एदेशा गांवांत हांव रोमा म्हणसर पावली आनी थंय वचून म्हाका पाप साहेबाक मेळचे भाग मेळ्ळें म्हणल्यार आय फील रियली ब्लेस्ड टू से दिस इवन टुडे. आनी वेन वी मेट आय प्रिपेर्ड अ लिटल सेंटेन्स की हांव तांकां अशें अशें सांगता म्हणून म्हज्या मतीन हांव प्रिपेर्ड जावन गेली. तांच्या मुखार वचून सांगता म्हणटाना तांचे दोळे पळयतना तांचें तोंड पळयतना आय फॉरगॉट एवरीथींग दॅट आय प्रिपेर्ड. बिकॉज आय वॉज सो इमोशनल, म्हाका रडूंक येयलें, म्हजे हात कांपूंक सुरू जाले. आय प्रिपेर्ड अ सेंटेन्स इन स्पॅनिश फॉर हिम, तू एस बोनीतो पापा फ्रांचेस्को म्हणून. म्हाका स्पॅनिश गुर्तू ना, पूण म्हज्या सायडीर आसले पोर्तो रिकोचे चेडून ताचे लागीं विचारलें हांवें कशें सांगचें की तो मुस्तू सोबीत म्हणून. ताणें म्हाका हें सेंटेन्स सांगलें. त्या लायनीर रावन म्हजें टर्न येता म्हणसर तें सेंटेन्स म्हज्या मायंडान मे बी एक 50 टायम्स घुंवलां आसतलें अशें सांगता म्हणून. टायम येताना I forgot everything. Spanish जाऊं दी, कोंकणी जाऊं दी, म्हजी भास हांव ल्हानपणांतून उलयता, English जाऊं दी, which in school I speak every day. I forgot all the languages and I was shivering in front of him. पूण त्या दाळा काले जालें गी म्हळ्यार पाप साहेबान म्हजे हात कांपले पळोवन मुखार आयले आनी तांणी म्हजे हात धरले. अशें भोगलें की इगर्ज माता जावं दी या पवित्र सभा जावं दी आमचे संगी आसात. पाप साहेबत युवा जाणां कशें भियेल्ले पळोवन येतात लागीं. आमचे पाद्राप आसात, कार्डिनल जावं दी, बिस्पा जावं दी, ले एनिमेटर्स जावं दी, एल्डर्स ऑफ द चर्च. आय फेल्ट लायक दे आर देर विथ अस. ती आमचे सांगात आसात, आमकां युवा जाणांक सांडून घालूना तांणी. आनी तांणी येवन तशें एक ल्हान जेस्चर ही जस्ट हेल्ड माय हँड्स आनी ही सेड गॉड ब्लेस यू. And after that, I completely forgot where I was standing. I even forgot that it was a pope before me. I just felt like a very common man is standing before me and giving his blessings. And तांणी ताचे उपरांत सांगलें की God bless you, pray for me, ask your friends and family in India to pray for me. I will pray for them म्हणून. ताचे उपरांत हांवें तांकां मानाक म्हणून एक शॉल व्हेल्लो पिंक कलर असो, तो तांकां घालो हांवें. He was very happy because he likes gifts and also he likes selfies a lot. आनी ताच्या उपरांत हांवें तांकां विचारलें तुमकां पटलून दरयेत गे म्हणून, कॅन आय हग यू म्हणून विचारलें. ही सेड येस 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 3 times एंड आय हग्ड हिम. आनी हांव पटलून धरना, हांवें म्हजे हात सोडटा म्हणसर तांणी म्हाका सोडूना. इट वॉज नॉट लायक ते म्हाका पटलून धरतात जस्ट फॉर नेम सेक, बट इट वॉज लायक ही वॉज एम्ब्रेजींग अ लिटल चायल्ड न्हय, जेजून पळय ल्हान भुरग्यांक म्हजे संगी येया म्हणलें. ते मुवमेंट उडास आयलें की पाप साहेब आमकां लागीं आपयता अशें पटलून धरी लागलो म्हणून. एंड इट वॉज अमेझींग. ताचे उपरांत एट द एंड ही गेव मी अ ब्युटिफूल कॉम्प्लिमेंट. ते कॉम्प्लिमेंट आयकल्या उपरांत म्हाका दुसरे कोणाची कॉम्प्लिमेंट नाका म्हणल्यार बरें जालां. बिकॉज पोप फ्रांसीस टोल्ड मी दॅट just like he told me this, just like how you said I am beautiful, I think your smile is also beautiful. And I was so happy, I was speechless, and my turn was done. I had to allow the other youngsters also to talk to him. So this was my experience in 2019. तांणी मेन्शन केलें की आमची today's church is a museum church. आमचे इगर्जेक फाल्यां परवां कितें जाता तें आमकां कोणायकी गुर्तू ना.